परवरेच्या SCERTच्या पोरण्या इमारतीच्या दुसऱ्या माळावेल्यान पडून गंभीर दुखापत जाल्ल्या सिडनी डिसूजा ह्या दिव्यांग भुरग्याक मरण आयलें। 30 ऑगस्टाक हो भुरगो आधार कार्ड करपाक गेल्लो तेन्ना दुसऱ्या माळावेल्यान पडिल्लो। ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आशिल्ले। आदली SCERTची जी बिल्डिंग आसा थंय आधार कार्ड करपाक गेल्लो तेन्ना संजय स्कुलाचो भुरगो दुसऱ्या माळ्यावेल्यान रेलिंग मोडून सकयल पडिल्लो। त्या भुरग्याक मरण आयलें। SCERTची आदली इमारत सामकी पोरणी आसा आनी तिची स्थिती सामकी बाबत जाल्या। डिजेबल मनशाक न्हय तर कोणाच खातीर ही इमारत सेफ ना। अशा जाग्यार आधार कार्ड सारकी म्हत्वाची सेवा करपाचें कार्यालय दवरप सारकें न्हय। आधार कार्ड करपाचें ऑफिस सायक्लोन शेल्टर होम परवरे आसा थंय शिफ्ट करचें म्हण पयलीं सांगिल्लें, मात ताचेर कांयच जावना म्हण गुरुप्रसाद पावसकर उलयला। एक इन्सिडेंट जाला पयर फाटीं एक इन्सिडेंट जालो वयल्यान एक संजय स्कुलाचो वोकेशनल ट्रेनिंग भुरगो वयल्यान पडलो आनी काल एक मरण येयलें म्हण आयकपाक येता। सो कितें एक्झॅक्ट इन्सिडेंट हो? खूब वायट दिसता की हो इन्सिडंट हांगा जालो। परवरी हो भुरगो जो आसा सिडनी अर्डणचो भुरगो तो 42 इयर्स ओल्ड आधार कार्ड करपाक आपल्या आवय बरोबर सेकंड फ्लोराचेर गेल्लो ओल्ड SCERT बिल्डींग। जालो कशें की तो संजय स्कुलाचो भुरगो म्हणून लोकांक दिशिल्लें की तो संजय स्कुलांतल्यान सकयल पडलो म्हणून, पण संजय स्कूलचे वोकेशनल सेंटर त्या बिल्डिंगल्यान ऑपरेट जाता आनी ते ग्रावंड फ्लोराचेर आसा। सो नॉर्मली ग्रावंड फ्लोराच्या वयल्यान कोण पडून इंजर सुद्दां जावंक शकना, पण हो भुरगो आपले आधार कार्ड करपाक गेल्लो। सांगपाची गजाल अशी आसा की एज अ स्टेट कमिशन आमी सुमोटो हाजेर एक्शन घेतिल्ली इन द मंथ ऑफ जानेवारी। आतां म्हाका दिसता 5-6 म्हयने जाले आमी तेन्ना ऑर्डरूय इश्यू केल्ली अगेन्स्ट द कलेक्टर की तुमी बिल्डींग वेकेट करा आनी संजय स्कुलाची भुरगीं जी आसा किंवा संजय स्कूल जे आसा ते थंयच्यान तुमी शिफ्ट करा। आमी तांकां जागोय सांगिल्लो की तुमी ते सायक्लोन शेल्टर जी आसा ब्रँड न्यू म्हणजे न्यूली कन्स्ट्रक्टेड सायक्लोन शेल्टर आसा परवरी हांगा, फायर ब्रिगेड आसा तुजे फाटल्यान, आनी थंय तुमी टेम्पररी शिफ्ट करा। म्हणजे जो पर्यंत नवी बिल्डींग जायना फॉर वोकेशनल सेंटर तो मेरेन तुमी तांकां थंय शिफ्ट करपाक जाय। कारण तांकां 2 एडवांटेजीस आशिल्ले, एक म्हणजे सायक्लोन शेल्टराची बिल्डींग जी आसा ती खाली आसता बिल्डींग, एक्टिविटीज कांय ना, आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट इट इज फुल्ली डिजेबल फ्रेंडली। ताका रॅम्स आसा, टॉयलेट जे आसा ते सगळे डिजेबल फ्रेंडली आसा म्हणून आमी जानेवारीन ही ऑर्डर पास केल्ली, पण अनफॉर्च्युनेटली ताचेर कांय जालें ना। आनी हो इन्सिडंट आमकां पळोवंक मेळटा की जे पब्लीक युटिलिटी जी आसा म्हणजे आधार कार्ड आसतले, RTOचे ऑफिसीस आसतले, आमी सेल डीड रजिस्ट्रेशन करता किंवा मॅरेज रजिस्ट्रेशन ऑफिसीस आसतले, हे सगळे ऑफिसीस जी आसा म्हाका दिसता सरकारान काळजी घेवपाक जाय की हे सगळे ऑफिसीस अशा बिल्डिंगेनी आसपाक जाय ज्या जाग्यार लिफ्टची सोय आसा इफ द ऑफिसीस आर ऑन द टॉप फ्लोर। आनी अशा जाग्यार जर आसा इट इज थ्रेट टू लायफ म्हणून आमी ही ऑर्डर पास केल्ली। आनी ताज्या उपरांत जेन्ना हो इन्सिडंट जालो, एक्सिडंट जालो, ताज्या उपरांत आमी दुसरी ऑर्डर पास केली की बेगिनल्यान बेगीन तुमी संजय स्कूल थंयच्यान शिफ्ट करा फुडले इन्सिडंट अवॉयड करपाक। आनी एक इन्क्वायरी करची सरकारान की अशा जाग्याचेर आधार कार्डाचे ऑफिस जे आशिल्ले ते थंय व्हरपाक कारण कितें, आनी ते जर थंय व्हेल्ले जाल्यार प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन शूड हॅव बीन टेकन। आनी तिसरी गजाल म्हणजे तो आतां भुरगो इंजर्ड जाल्लो तेन्नाच आमी ऑर्डरीन आमच्या म्हणा की ही शूड बी कॉम्पेन्सेटेड फॉर वेरियस मेडिकल एक्सपेंडिचर, रिहेबिलिटेशन, कारण तो स्पायनल कॉर्डूय इंजुरी जाल्ली ताका आनी ही वूड हॅव बीन ऑन अ लायफ टायम ऑन अ व्हीलचेअर। अदरवायज ही वॉज नॉट ऑन अ व्हीलचेअर अर्लियर, ही वॉज अ चायल्ड विथ डिसेबिलिटी बट ही हॅड इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटी। पण हाच्या खातीर आमी ती ऑर्डरूय पास केल्ली आनी वी आर अवेटिंग द रिप्लाय फ्रॉम द ऑथॉरिटीज। सो आतां म्हाका सांगपा हे जे ऑर्डर पास केला पळय कॉम्पेन्सेट करपा खातीर, सो हे कोणीन तुमी नोटीस काडून सुद्दां ऑर्डर काडून सुद्दां शिफ्ट करूंक ना, ताका तेणेन पे करपाची काय सरकारान पे करपाची? तांकां कॉम्पेन्सेट करपाक लायला ते सरकाराक पे कॉम्पेन्सेट करपाक लायला काय आमी कोण ऑर्डर काडून सुद्दां एक्ट करूंक ना ताका? आमी आतां ऑर्डर काडल्या ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिशनान ऑर्डर काडल्या दॅट इज अगेन्स्ट द कलेक्टर, अगेन्स्ट द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ संजय स्कूल एंड अगेन्स्ट द डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, कारण बिल्डींग एज्युकेशनाची आसा, संजय स्कुलाचे स्कूल आसा आनी कलेक्टर इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग्स। आनी एक गजाल म्हणजे संजय स्कुलाची जी मेन बिल्डींग जी आसा ती पुंडलीक नगर आसा हांगा, ग्रावंड +2 फ्लोरेज स्ट्रक्चर आसा आनी ह्या प्रिमायसिसान जवळ जवळ 500 भुरगीं शिकता। आनी हो इन्सिडंट जाला तो ओल्ड SCERT जी बिल्डींग आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची थंय जाला वेर संजय स्कूल इज ऑन द ग्रावंड फ्लोर। सो अननेसेसरी म्हाका दिसता खंय तरी ते संजय स्कुलाचें नांव म्हाका कनेक्ट जावन थोडें हें जालां, कन्फ्युजन क्रिएट जाला इन द मायंड्स ऑफ पीपल। तो ते क्रिएट हें करूंक सोदतालो की
The incident has happened because of the person going to second floor for his Aadhaar card formalities. And this incident could have been avoided if this Aadhaar card was in some other safe building or on the ground floor. मात इतलें असलें तरी ह्या घडणुकेत मात यंत्रणेन कसलीच देख घेतिल्ली दिसना. एक भुरगो दुसऱ्या माळ्यावेल्यान पडटा, ताका मरणूय आयलें. मात अजुनूय गळगळा गायिल्ल्या ह्या इमारतींत आधार कार्ड करपाचें ऑफिस चलता. कांयच सुरक्षा घेतिल्ली दिसना. फक्त ज्या सुवातेवेल्यान तो भुरगो पडिल्लो ती सुवात आलमारी दवरून वाट घच केल्या. RD एक्सक्वा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार.